शिवोले पुलाकडेन तारीकडेन जो प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत उडयला तो आदल्या उदकास्रोत मंत्र्यान हाडिल्लो। शिवोलेच्या नव्या आमदारान ह्या संदर्भात एनजीटीन केस केल्ली। ताचेर कांयच जाग ना। नुस्तेकारांक त्रास करपाक हो प्रकल्प आसा। एक तर हें काम तडीक लावचें ना तर पुराय सुवात नितळ करून नुस्तेकारांक नुस्तें मारपाक दिवची म्हण समाजसेवक अभिजीत धारगळकरान मागणी केल्या। आरडीएक्स खातीर शिवोलेच्यान गौतम शिरोडकार। शिवोले ब्रिजा कडेन आसा तारी कडेन हो प्रोजेक्ट जो आसा तो आदल्या WRDA मिनिस्टरान हो प्रोजेक्ट हाडलेलो, पण हेचेर अजून कांयच तोडगो लागलेलो ना। नेवो जो आमदार येयल्लो तिणी ऑलरेडी एनजीटीन केस फायल केल्लेली, तेचेर रिजल्ट म्हणटा तो आमकां कांयच गावूंक ना। नेवो जो आमदार आसलो तेणी एनजीटीन फायल केल्लेली पुण्यान, पण तेचेर कांयच जावंक ना। हांगर हे जे लोकांक घालून जे केल्लो हो प्रोजेक्ट खंयसून हांगल्यान म्हाका दिसता कोलवाळी इतल्याक आसलो, पण त्रास करूंक हो फिशरमॅनांक प्रोजेक्ट केल्लो आसा। हितून आयदर कितें तरी तोडगो लावपाचो, बाबा हे काम आयदर काडून दिवपाचें सो दॅट एटलिस्ट फिशरमॅनांक आपली रोजी रोटी करपाक मेळटले। तितून आयज नुस्तें सुद्दां घेवपाक लोकांक इतको प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। सो आयज बाजारांत जर नुस्तें हाडटलो जाल्यार लोकां कडेन पयशे ना, एटलिस्ट हांगर फिशींग करून खंय ना खंय तेंचें पोट भरपाचें अशें म्हाका दिसता। सो आतांचोय जो आमदार आसा तो तर पत्तोच ना, कोविड पॅन्डेमिकान खंय तो क्वॉरंटायन जाल्लो आसा, सो तो दिश्टीय पडना। हेचेर बेगीतल्या बेगीन एक तोडगो काडपाचो, वेदर कितें तरी करपाचें ना जाल्यार हो एटलिस्ट डिमॉलिश करून फिशरमॅनांक लायन ओपन करून दिवपाची फिशींग करपाक। करोडाचो प्रोजेक्ट आसा, करोडाचो प्रोजेक्ट हो पयसो कोणाचो? हो पयसो पब्लिकाचो पयसो आसा, गव्हर्मेंटाचो स्वताचो पयसो ना। हांगर काडटा प्रोजेक्ट हाडटा इनकम्प्लीट अशेंच दवरता। शिवोलेन जायते प्रोजेक्ट हेच्या पयलीं हांवें खूब हायलायट केल्लेले आसा, जे करता अर्धे काम करून टेंडर काडटा, पयशे फारीक करता, 10% घेता, सायटीक सरता।